नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. पोंगल परबे निमतान म्हायती आनी वितरावणी राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या निवासस्थानाचेर जाल्ल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. तेलंगणाच्यो राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. पोंगल ही परब दक्षिण भारताच्या मुखेल उत्सवांमदली एक आशिल्ल्यान मोठ्या उर्बे उमेदीन मनयतात. तमिळ बायलां घरा भायर कोलम तयार करतात. आमचो देश आनी विविधताय ह्या कोलम सारखोच आसा. देशातले लोक एकठांय येतात तेन्नाच देश मजबूत जाता. पोंगल ही परब एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या भावनेक प्रदर्शित करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या वेळार उलयले. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है. सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है. ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है. हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है. जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है. पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है. पीक देवाच्या पाया लागीं दवरपाची परंपरा आसा. ह्या परबेकडेन आमचे शेतकार भाव जोडलेले आसात. आमची तरणाटी पिळगी मोठ्या प्रमाणात श्री अन्नाच्या उत्पादनाकडेन वळपाक लागल्या अशें प्रधानमंत्री मोदी मुखार उलयले. मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं. हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आयज उत्तर प्रदेशातल्या कानपुरात सशस्त्र दळ पूर्व सैनिक दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार जाले. एक सैनिक कुटुंब जाती आणि पंथ या विचारांपासून पयस असता आणि तो देशा खातीर विचार करता अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री सिंग हांणी सांगले. ह्या वेळार तांणी युद्ध स्मारकाचेर फुलां ओंपलीं. सशस्त्र दळ आयज हे निमतान देशात 10 कडेन कार्यावळींचे आयोजन करता. अस्तित्व बनाए रखने के लिए, इस राष्ट्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैतिक बल मिलता है जिस कारण वह मौत का भी सामना करने को सदैव तैयार रहता है. उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यह हो जाता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि देश की निरंतरता में वह भी जीवित रहेगा और उसका नाम भी जीवित रहेगा. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठे निमतान नितळसाण अभियानात वांटो घेतलो. तांणी दिल्लीतल्या गुरू रविदास देवळात नितळसाण केली. नितळसाण मोहिमेचेर खोस उक्तायतना तांणी सांगले की साबार तीर्थक्षेत्रांचेर नितळसाण मोहिमेत वांटेकार जातले तशेंच भजन कीर्तन लेगीत करतले. 22 जानेवारीक दरेकल्यान आपल्या घरात पंट पेटोवन श्रीरामाची याद काडपाक जाय अशें नड्डा हांणी मुखार सांगले. पार्टी ने तय किया है 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा
उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज ओडिशांतल्या अंगुल हांगा मा हिंगुला मंदिरात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळी आदी आयोजित केल्ल्या नितळसाण अभियाना खाला नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। समेस्त हिंदू समाजाच्या लोकांनी आयच्यान 22 जानेवारी मेरेन देशांतल्या सगळ्या तीर्थक्षेत्रांचेर नितळसाण सेवा दिवची अशें आवाहन भारतीय जनता पक्षान केला। ते प्रमाण ही नितळसाण मोहीम जाता अशी माहिती मंत्री प्रधान हांणी ह्या वेळार दिली। ते आह्वान किया गया है। 29 जानेवारीक जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी खातीर 2,26 लाखावयर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्या। शिक्षण मंत्रालयान 12 डिसेंबर ते 12 जानेवारी मेरेन देशांतल्या साबार शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक माय गव्हर्नमेंट पोर्टलाचेर नोंदणी करपाचे आवाहन केल्ले। ताका अनुसरून ही रेकॉर्ड ब्रेकिंग नोंदणी जाल्या। ह्या वर्सा प्रधानमंत्र्यांकडेन 4,000 वयर विद्यार्थी भासाभास करतले। ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी परीक्षेच्या तणावांतल्यान विद्यार्थ्यांक मुक्त जावपाचो मंत्र दितले। लागीं एक सप्तकभर सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो समारोप काल जालो। राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालय आणि समाज कल्याण खाते हांच्या जोड पालवान ह्या फेस्टाचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, दिव्यांग सशक्तीकरण सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग जन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पर्पल फेस्टांतल्यान राज्यासयत देशभरातल्या दिव्यांग व्यक्तींक आपले कौशल्य दाखोवपाची योग्य माची मेळटा। पर्पल फेस्टांतल्यान दिव्यांग सशक्तीकरणाचेर सरकार भर दिला। हाचे मुखार हे कार्य अशेच चालू उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। has been providing the platform for the incredible innovations and talent of our Divyang community. Their creativity knows no bounds, and this festival has been showcase of their abilities, providing that given opportunities they can shine and contribute the meaningful to our society. We witnessed an array of the launch, our benefit of the persons with disabilities, including the dedicated global YouTube channel, the Purple TV Bharat, and 24/7 services for Divyang. The first of its kind, the cloud-based IVRS for Disability Information Line, DIL. These initiatives will remain significant milestone in the continued journey of empowerment of Divyangs. पुराय उत्तर भारतात सध्या शियाचे ल्हार पातळ्ळा। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगड, लखनौ सयत 23 शारांनी दंव आनी थंडेक लागून येरादारीचेर परिणाम जाला। रेल्वे आनी विमान सेवेचेर हाचो मोठो परिणाम दिसून येता। भारत आणि अफगाणिस्तान मजगती आयज दुसरी T20 मॅच इंदोरातल्या होळकर स्टेडियमाचेर सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली। पहिली मॅच जिखून मुखार आशिल्ल्यान आयच्या मॅचीत ही खेळामाळ जिखपाच्या तयारेन भारतीय पंगड मैदानार देंवतलो, जाल्यार अफगाणिस्तानाचो पंगड ह्या माळेत कमबॅक करपाचो यत्न करतलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।